नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बुधवारा जाल्ल्या बसकांत भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेविशीं चर्चा, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं विचारल्यार म्हणटा नव्या वर्सांत जातल्यो नव्यो गजाली. नाणूस उसगांवां मेल्ल्या अवस्थेत सापडलो बिबटो. फास लागून मरण आयिल्ल्याचो अदमास. तपास आसा सुरू. गोंयांत फॉरेन टुरिस्टांचो आंकडो पडलो. फाटल्या वर्सा जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 2 कोटी देशी जाल्यार फकत 7 लाख विदेशी पर्यटक. गांवच्या हिताचो विचार केल्या उपरांतच मायनिंग करात सुरू. मागण्यांचो विचार करपाक आडनदर जाली जाल्यार खण सुरू करपाक दिवचे नात. मायनिंग प्रस्नाचेर जाल्ल्या बसकेंत मयेच्या लोकांची शिटकावणी. दिवचल लाखेरे वाठारांत एका बंद घराक उजो लागपाची घडली घडणूक. 1 लाखा परस चड रुपयांची जाल्या हानी. गोयचो मुख्यमंत्री म्हूण आपल्या नावाची चर्चा ही फकत एक अफवा. राजेंद्र आल्लेकरान दिली माहिती. राजभवनात राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांची भेट घेतल्या उपरांत राजेंद्र आल्लेकार उलयलो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बुधवारा जाल्ल्यो बसका भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेविशीं आशिल्ली. ह्या बसकांचो मंत्रिमंडळ फेरबदला कडेन कसलोच संबंद नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं केल्ल्या प्रस्नाचेर नव्या वर्सांत बऱ्योचश्यो नव्यो गजाली जातल्यो अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. फाटल्या कांय दिसां सावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा गोंयांत रंगतात. ह्यो चर्चा सुरू आसतनाच बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर एका फाटल्यान एक बसका जाल्यो. मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर जाल्ल्या बसकांक खासदार तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, आदलो खासदार नरेंद्र सावयकार तशेंच विनय तेंडुलकार हांचे वांगडा मुख्यमंत्र्याची बसका जाली. उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार, निलकंठ हळर्णकार आनी आमदार प्रवीण आल्लेकारूय मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर पाविल्ले. तांच्यो मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाल्यो. नव्या वर्सांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें सदानंद तानावडेन सांगिल्लें. पूण हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार कालच्यो बसका ह्यो भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेविशीं आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. पूण नव्या वर्सांत नव्यो गजाली जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान वयता सांगलें. आतां ह्यो नव्यो गजाली मंत्रिमंडळ फेरबदल वा आनी कितें तें कळपाक मार्ग ना. पार्टीचे आमचे ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन सुरू आसा. ऑर्गनायझेशनल इलेक्शनच्या संदर्भातली आज काही डिस्कशन्स आशिल्ली. सो ती डिस्कशन्स करपाक जिल्हा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बाकीचे जिल्ह्याचे कमिटी हाज्या संदर्भात डिस्कशन आशिल्लें. त्या वर्सान बऱ्योचश्यो गजाली नव्यो जायत रावतल्यो. क्रायम डिटेक्शन रेटूय काल गोवा पुलिसांनी केला. पळय, गोवा पुलीस ऑलवेज क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय तो सदोदीत हाय आसा कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट्स. मंत्री सुदीन ढवळीकारा वांगडा जाल्ली चर्चा ही युतीच्या विशयाचेर आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तुमचे कडेन कितें उलोवप जालां काय म्हणटा सीएम अजून भायर सरता न्ही. तेन्ना पयलींच सायन घेवन भायर सरले आमी. डिस्कशन तुमीच करता. थंय कांय जाणा आमी फायल तुमी पळयलें. फायल सायन दिलें. फायल डिपार्टमेंट कितके आसतले तुमी चिंता मरे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत फॉरेन टुरिस्टांची फाट. हय, हें सत्य. फाटल्या वर्साच्या आंकडेवारींतल्यान हें स्पश्ट जालां. देशी पर्यटकांचो गोंयांत चड भर. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांत पर्यटकांनी फाट केल्या म्हूण फाटले कांय दीस सोशल मिडियाचेर गोंया भायले इन्फ्लुएन्सरांनी मोहीम सुरू केल्या. खरेंच गोंयांत पर्यटकांनी फाट केल्या काय कितें तें पळोवपाक गोमंतक टीव्हीन आंकडेवारी सोदून काडली जाल्यार खऱ्यांनीच चिंता करपा सारकी म्हायती उक्ताडार आयल्या. गोंयांत फॉरेन पर्यटकांनी खऱ्यांनीच फाट केल्या. पळयात 2019 वर्सू ते 2024 सप्टेंबरा मेरेनची ही आंकडेवारी. वर्सू 2019 देशी पर्यटक 71,27,287. विदेशी पर्यटक 9,37,113. 2020 वर्ष 24,71,533 देशी पर्यटक, 3,193 विदेशी पर्यटक.
2021 33,08,000 एकूण 90 देशी पर्यटक जाल्यार 22,128 विदेशी पर्यटक. 2022 वर्सान 7,18,985 देशी पर्यटक जाल्यार विदेशी पर्यटक 1,69,005. 2023 वर्सा 81,75,460 देशी पर्यटक. विदेशी पर्यटक 4,52,702. 2024 म्हणल्यार जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 69,24,938 देशी पर्यटक जाल्यार 2,59,820 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले. गोंयान ह्या वर्सा खुबसो असो आवाज जालो की गोंयान जे पर्यटक आसा ते खूब कमी प्रमाणात गोंयान पावलेले आसात आनीक गोंयचे टुरिजम जे आसा ते खंय तरी धोक्यान आसा असो खुबसो आवाज जालो. पूण हे जेन्ना आंकडे आमी पळयतात जाल्यार हे आंकडे आमकां कितें सांगतात की पोस्ट कोविड आनी प्री कोविड हेंचे मदीं जो फरक आमी तुमच्या मुखार मांडलेलो आसा आनी हितून भितर कळटा की जो पोस्ट कोविडान जो फॉरेन टुरिस्ट जो गोंयान येवपाचो आशिल्लो तो खंय ना खंय कमी जाता तो आमकां दिश्टी पडटा. आनीक जो डॉमेस्टीक टुरिस्ट आसा जो इंडियन टुरिस्ट आसा तो टुरिस्ट गोंयान प्री कोविडा पेक्षा पोस्ट कोविड गोंयान तेजी संख्या वाडलेली आसा. आतां हेजो परिणाम टुरिजम इंडस्ट्रीन असो जाता की जे भायल्यान जे फॉरेन टुरिस्ट आसतात जे क्वॉलिटी टुरिस्ट आमी जेका म्हणटात ते क्वॉलिटी टुरिस्ट कमी जाल्ले कारणान जे मोठे मोठे जे उद्योग असतात मोठे मोठे जे हॉटेल्स असतात तितून बिझनेस ऑब्वियसली कमी जाता. आनीक तेच बरोबर जेन्ना डॉमेस्टीक टुरिस्ट जेन्ना गोंयान येतात जाल्यार डॉमेस्टीक टुरिस्टांची क्वॉलिटी कशी आसता तेजेर डिपेंड आसता. कित्याक काही टुरिस्ट जे गोंयान येतात ते टुरिस्ट आपले गाडयांनीच रावतात, भायले भायर खंय जागा मेळटा थंय रावन ते जेवतात, रांदून जेवतात. सो असले आमी खूब कडेन चित्र पळयल्ले आसात. जाल्यार हे सगळे पळोवन जो गोंयचे टुरिजमाचो जो फुडार आसा तो खंयचे दिशेन वयता हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. पयलीं गांवच्या हिताचो विचार करात, उपरांतच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी मयेच्या लोकांनी बुधवाराक दिवचले जाल्यार बसकेत लावन धरली. शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवची, घरा बसयल्ल्या पयलींच्या कामगारांक कामाचेर घेवचे, कंत्राट पद्दत बंद करची तशेंच हेर मागण्यो हे बसकेत फुडें आयल्यो. मागण्यांचो विचार करपाक आडनदर जाली जाल्यार खण सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. शिरगांव मये मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी साळगांवकर शिपिंग कंपनीची पयराची खण सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. ही खण पयलीं चौगुले कंपनीची आशिल्ली. मायनिंग प्रस्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्ली. आमदार प्रवीण शेट हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार प्रवीण गावस, हेर अधिकारी आनी साळगांवकर कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. सरपंच कृष्णा चोडणकर हांचे सयत फकत 4 पंचवांगडी बसकेक हजर आशिल्ले. 2013 वर्सा सावन प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दियात, थळाव्यांक रोजगार आनी ट्रकांक काम दियात ह्यो मागण्यो शेतकार आनी लोकांनी लावन धरल्यो. डिसिजन घेवपाक जर तुमी कॅपेबल ना जाल्यार तुमी त्या मनशाक हाडपाक जाय. आयज म्हाका दिसता की हे जे फोरम हांगा आसा तांकां इसी ग्रांट करपाक आनी तांचें काम चालू करपाक, शेतकऱ्यांक न्हू. शेतकऱ्यांक जर जाल्यार शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडया तुमी. जातले जाल्यार सांगा, शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटपाचे ना, आमकां हे तुमचे कडेन उलोवपाचे गोश्टी ना. कित्याक आमी त्रास काडले आहा. जे आमी कोर्टान वयता, कोणाचे पयशे मोडटा कोर्टाचे, तुमी हांगासर बसल्यार न्याय दिणारे ते पगार घेता, ते ऑफिसर येवन थंय बसतात ते पगार घेतात. आमी कित्याक पयशे आमचे मोडप? शेतान माती गेली, सिद्ध केली, तांकां आयज पर्यंत दंड कित्याक ना? तांकां पेनल्टी दिवना कित्याक? परत परत चालू आसा तेंचे. कितली वर्सां जाली? 2004 पयली केस आमची हे जाली, फायनल जाली, कंपेन्सेशन हे जालें. प्रत्येक वर्साक तुमकां लेटरां करची पडटा, परत कलेक्टरा कडेन येवचें पडटा, मामलेदारा कडेन येवचें पडटा हे घेवपाक, कंपेन्सेशन मागपाक. ऑर्डर जाली ती मान्य ना तुमकां, मान्य आसल्या उपरांत दिलें ना तुमी, परत कित्याक येवचें पडटा? हेजें कारण कितें? सरकार बेकार आसा म्हणून तुमी हाडटा परत परत? तांकां शिक्षा कित्याक ना? पयलीं तांकां शिक्षा करा, हे आमकां त्रास केल्या फक्त. त्या ट्रकाचेर कितलेच लोक डिपेंड आसले. ट्रक ओनर आसूं, ट्रक ड्रायव्हर आसूं, मेकॅनीक आसूं, गॅरेजवाले आसूं, ना स्पेअर पार्टवाले आसूं, ना जाल्यार ते हॉटेलवाले आसूं, हे सगळे तेजेर डिपेंड आसले. ते सगळे बंद जाले आहा. जर आतां स्टार्ट जाता जाल्यार ट्रकांचे ग्रेवन्सीस फुडें घेवनूच फुडें चलचे. आनी दुसरें म्हणजे कामगार
आमचे कामगार भाव कितले आता बेकार पयलींचे बेकार पूण जे असले कामां असले तेंकाय दवरल्या तेंची परिस्थिती जाणून घेवंक जाय. त्या 25 कामगारांक पहिली गोष्ट म्हणजे चौगुलेन सेटल करूंक जाय. त्याच्या उपरांत ते साळगांवकाराकडे वचूंक शकतले जाल्यार ते साळगांवकाराकडे वचूंक शकतले ना. तांकां डायरेक्ट तरी सोडून वयचे पडटले म्हणजे रिजायन दिवन वयचे पडटले. आणि जे कितें तांकां मेळपाचें कॉम्पेन्सेशन जावं बाकीच्यो गोष्टी कितें रिफ्रेशमेंट जावं आनी कितें आसूं ते एका उदीक सोडचे पडटले. आमदार प्रेमिंद शेट हांणी मायनिंग कंपनीचेर फोग काडलो. खण सुरू करचे पयलीं लोकांचे प्रस्न सुटावे जावपाकूच जाय अशें तांणी स्पश्ट केलां. जशें सरकारान ठरयल्लें आसा आनी कॉम्पेन्सेशन जें बंद जाल्लें तेन्ना पासून आतां पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळोना. हें सुद्दां कॉम्पेन्सेशन मेळोवपाक जाय आनी हें भायर चालू करचे पयलीं दिवपाक जाय. ही आमची ठाम मागणी. तांकां जर मायनिंग बेगीन चालू करूंक जाय. आमी सरकार जर बरें मिटींग कॉल आउट करतलेच, साळगांवकाराक घेतले, चौगुल्याकूय घेतले, पण विशय जर तांकां बेगींतल्या बेगीन सुटावो जावपाक जाय साळगांवकाराक जाल्यार बेगीन तांकां मायनर चालू जावपाक जाय. हो विशय जो तेंच्यांनी ताणून धरलेलो आसा, जो तेंच्यांनी मॅटर कोर्टात घेतलो आसा, तांकां दिवचे पडटा म्हणून तेंच्यांनी कोर्टात घेतला. पण जी गोष्ट तांकां हात पडटा दिवपाक ती तांकां केल्या शिवाय चुकचें ना. आनी ह्या फावटी जे आमचे ग्रामस्थ आहा ते ठाम आहा ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी गंभीरपणे ताचो विचार करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 31च्या राती दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत एका बंद घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. प्रतीक्षा पेडणेकर हे गरीब बायलेच्या घराक लागिल्ल्या उज्यांत 1 लाखा परस चड रुपयांची हानी जाल्ल्याचें कळटा. सगळीकडे नव्या वर्साक येवकार दिवपाची धामधूम सुरू आसतनाच मंगळारा राती 11:15 वरांचेर उजो लागपाची ही घडणूक घडली. उज्याची खबर मेळटी की दिवचलचे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळात धांव मारून उजो नियंत्रणान हाडलो. सुमार 2 लाखाची मालमत्ता वाचोवपाक दळाच्या जवानांक यश आयलो. उजो वेळारूच नियंत्रणान हाडिल्ल्यान ह्या घराच्या एके वाटेन रावपी भाडेकरूंक सुरक्षीत वाटयली. राती आमी 8 जायसर हांगा आसली न्हू. मागीर आमी गेली म्हणजे आमी मामागेर वयता रातची. ताका कॉलेजीन वयता न्हू ते, ताका ट्युशन आसलेलें, ताका थंय कोण ना पावपाक म्हणून आमी थंय वयता रातची. आनी मागीर आमी येयली. आमकां कोण हेंच्यांनी फोन केलो शेजाऱ्यांनी. तिणें सांगलें आमकां हे कर उजो पेट्टात. खंय पेट्टा तो कळोंक ना. तो म्हणल्यार तुमी बेगीन येया. म्हणून आमी हीं आसली न्हू, हेंकां फोन केलो. मागीर तेंचो फोन दिसता भितर उरलेलो, ती भायर आसली. आनी मागीर आमी हांगा यो जाल्यार हांगा पेटलेले सगळे. फायर ब्रिगेड येयली. फायर ब्रिगेड आमच्या पयलीं फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी मागीर हे केलें सगळें मारलेली. पण साधारण नुकसानी कितले जाल्या? सगळे वयले मदेर सगळे गेले आनी भितरलें सामान केलां आमचें. म्हणजे लाखभर जातले. जातली. राती आमकां एक कॉल येयली की घराक उजो पेटला म्हणून लाखेर. आमी इमिजिएटली थंय गेले. पयल्या घर सकयल वयल्यान मागीर होच सकयल सोडले. मागीर घराचो उजो पालयलो आमी. फूल एक वरभर आमकां गेले. रातच्या 11:20 कॉल जाल्ले. तुमच्या वांगडा कोण कोण असले? म्हाज्या वांगडा हांव एक लिडींग फायर फायटर, ड्रायव्हर ऑपरेटर संदीप परब, महेश नायक फायर फायटर, हर्षद सावंत आनी सुभाष माझी. पण कसो लागलो असो अंदाज? म्हटल्यार ते म्हणटा कितें खबर आहा, दिवली पेटयल्ली पळय देवा ती थंयसून म्हणटा हुंदीर नाल्यार पण कितें तरी जालें म्हणटा. शॉर्ट सर्किट ना ते? ना शॉर्ट सर्किट. म्हणजे तुमकां वरभर लागले? वरभर लागले. मेजर कॅज्युअलिटी काय ना न्हू? मेजर काय ना. मागीर तेंचें सामान कितें फ्रीज टीव्ही कितें हाडलें सायडीक काडले. मागीर बेड बी कितें हाडलें कितें उदीक पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कळंगूट गौरावाड्यार 2 शेकांक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच शेक धन्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. नेमको उजो कसो लागलो तें मात कळूं ना, पूण सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना.
केरळचो राज्यपाल म्हणून आपली नियुक्ती जाल्ल्यान गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या नावाची चर्चा ही फकत एक अफवा आशिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां अशें राजेंद्र आल्लेकारान सांगलें. केरळचो राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ल्या राजेंद्र आल्लेकार हांणी बुधवारा गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची राजभवनात भेट घेतली. ते उपरांत राजेंद्र आल्लेकार उलयतालो. आज हांव हांगासून केरळा वता. म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आनी केरळा वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आणि म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे, म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें. तांचे कडल्यान केरळची म्हायती ती घेवप आनी थंय वतलो. एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें. थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा. गोंयांत जशें ट्युरिजम डेवलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेवलप जाल्लें आसा. They are maintaining very good relationship. And they are pukka gentlemen. He is studying things, and his commitment to constitution and following the democratic norms is a thing which everybody can appreciate. And I am sure that he will be a gift to Kerala. And he will extend justice to all, irrespective of any other consideration. Equal justice he will provide. That Raju Bhavan, Goa Raju Bhavan. So I am thankful to him. I told Kerala people also he will follow that. And as far as development of Goa and Kerala, of course, it is concerned. You see, similarities are there. Coconut trees you can see, old buildings you can see, the way in which people are expressing their opinions and dealings. See, very similar to Kerala. मोले पळसकट्ट्या वाठारांत आशिल्ल्या पार्सेकर फूड्स ह्या पोल्ट्री फार्मांतल्यान घाणयारो वास मारता अशी कागाळ थळाव्यांनी पंचायत तशेंच पुलिशेंत केल्या. ह्या पोल्ट्री फार्माच्या नांवान हांगा वेस्टेज प्लांट उबारिल्ल्याचे थळाव्यांचो आरोप. देखून ह्या प्रकरणात लक्ष घालून बेगीनूच ही समस्या सुटावी करपाचें आश्वासन सरपंच सुहास गांवकर हांणी दिलें. मोले पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांचे सध्या सामकेच हाल जाल्ले आसात. दनपारच्या वेळार तर थळाव्यांक घरांत सुद्दां रावन कशें दिसना इतलो घाणवास ह्या वाठारांत सांज जायसर पातळिल्लो आसता. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो वास थंय आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स ह्या पोल्ट्री फार्मांतल्यान येता खंय. पोल्ट्री फार्माच्या नांवान हांगा वेस्टेज प्लांट उबारिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. बेगोबेग हातून लक्ष घालचें ह्या खातीर थळाव्यांनी एकठांय येवन पंचायत तशेंच पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. रोखडीच ही समस्या सुटावी करतले अशें आश्वासन सरपंच सुहास गांवकार हांणी दिलां. आयकात. खरें आसा आमकां जाल्यार घाणी येता. लोकांचें म्हाका खबर ना. आमच्या घरान सुद्दां घाणी येता. आमकां जेवपाक सुद्दां मेळना, न्हिदपाक बी मेळना. कोणी घातला तो प्लांट? तो येनी पार्सेकारान घातला. आणि चड घाण येता अशी? आमकां खूब येता. आमकां लोकांची खबर ना. म्हाज्या घरान थंय जेवण सुद्दां वचना, इतली घाणी येता. मागीर तुमी हे संदर्भ पंचायत बी कोणाक सांगला? सांगला सगल्यांक सांगला? ओके. आनी मागीर कितें? सगल्यांक सांगला? आयकना तो तरी खूब घाण. रिकू घाण येता? हे हाडून घालता म्हूण घाणी येता. नाजाल्यार कोंबड्याची फॅक्टरी तितली घाणी येवपाना. भायले हाडून हांगा ट्रिटमेंट करपाक पळयता तो आनी म्हणून घाण येता अशें दिसता. आमकां जस्ट इतलें जाय की तेणी तो रेंडलिंग प्लांट घातला पळय तो बेगितल्या बेगीन शिफ्ट करचो. रेंडलिंग प्लांट आसा थंय? म्हळ्यार हांगा जो प्लांट आसा तो घातला तो शिफ्ट करचो. आमकां तिजो फार्मिंगाचो इशू कांयच ना. फक्त तो रेंडलिंग प्लांट जो भायल्यान वेस्ट हाडून हांगा घालता तो नाकात आमकां. वेस्ट प्लांट नाका? वेस्ट प्लांट नाकाच. हे पोल्ट्री फार्माचे तुमकां काय इशू ना? इशू कांय ना. बट पोल्ट्री सुद्दां घालता जाल्यार आमचे आतां तेका खुबशे रेस्ट्रिक्शन आसतलेच. पूण सारकी घालप? हय सारकें नियमान तत्व पाळोन. हय. ओके. फक्त हो प्लांट शिफ्ट करपाचो वेस्टेज आमकां वेस्ट प्लांट नाकाचो. मोले पंचायतीचो सरपंच पयल्यार कितलेशे दीस जाले की ह्या वाठारांत चिकन जो वेस्ट आसा तेजो भरपूरसो इशू जाल्लो आसा. खंय रस्त्या सायडीच्यान वेस्ट मेळपाक लागलेले आसा. भरपूर क्वॉन्टिटीनूय वेस्ट उडयल्ले वयता रस्त्या सायडीच्यान आनी तेजो वास सगळ्याक भोंवता. तशेंच एक आमकां जे पळसकाट्यार जे आसा थंयच्यान लोकलांची एक कंप्लेन येयल्ली, रिटर्न कंप्लेन येयल्ली की पार्सेकर फूड्स प्रायवेट लिमिटेड हे थंय कितें तरी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट करता, भायल्याच्यान कितें चिकन हाडटा म्हणून तेंच्या कडेन अशी एक कंप्लेन येयल्ली आमकां रिटर्न.
सो तेजेर आमी जेन्ना मिटिंगेक येयले तेन्ना आमी थारायलें की आमच्या सगळ्या मंडळान थारायलें की तांकां दोनीय जी पार्टी आसा तांकां आपोवन तेंचे सारकें कितें आसा तें पळोवन हें करचें म्हणून. सो येता तें आतां 7 तारखेर आमी तांकां नोटीस धाडिल्ली आसा की 7 तारखेर तांकां आपोवपाचें आनी तेंच्या भितर मिटींग घेवन ती कितें आसा ती सारकी तोडगा काडपाची आनी जर कडेन जर इशू जर कितें आसा जाल्यार आमी आमच्या लोकां वांगडा सगळ्या वांगडा आसतले. आमी मोले पंचायत क्षेत्रांतल्या फळसकाटा ह्या गांवांत आसा, ज्या गांवांत जवळ 150 सुमार अशी वयर घरां आसा आनी लोकवस्ती तितलीच आसा मोठ्या प्रमाणान हांगा रावता. आनी हांगा जो एक प्लांट घातला तो पार्सेकर फूड्स म्हणून घातलेलो आसा आनी तो प्लांट हांगा तेणी खूब वर्सां पयलीं घातलेलो, पूण सद्याक हांगा पोल्ट्रीची ते गेले आसलेले आनी आतां तेणी तें वेस्टेज प्लांट म्हणून घातला आनी वेस्टेज प्लांटाची जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणान वास ह्या गांवांत येता. 30 सावन जाली की गांवांत वास येता अशी लोकांनी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भांत लोकांनी हांगा मोले पंचायतीक कंप्लेंट दिल्या, पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिल्या. जेन्ना पयलीं एक 15 दीस पयलीं तेंच्यांनी गाडी हांगा हाडिल्ल्यो आनी जेन्ना गाडी चॅक केली जाल्यार भितर सगळी वेस्टेज भरलेली आसलेली आनी ह्या संदर्भांत गाडी हाडिल्ली म्हणून तेणी जे मालकान कंप्लेंट केली आनी तेन्ना पुलिसांनी सांगलें हांगा तुमी तांकां गाडी हाडूं नाका म्हणून आनी ती आमी वेस्टेज करना. पूण जेन्ना त्या दिसा गाडी हाडिल्ल्यो त्यो गाडी त्या दिसा तेंच्यांनी रस्त्या कुशींनी ज्यो खाल्ली गेल्यो आसल्यो आनी हेज्यान पयलीं आमी सांगलेलें की रस्त्या कुशीन मोठ्या प्रमाणान हांगा चिकन वेस्टेज उडयता आनी तो वास लोकांक त्रास जाता म्हणून. पूण आयज जेन्ना खरी गजाल कळ्ळी की पार्सेकर फूड्स हांगा तेणी वेस्टेज प्लांट चालू केल्लो आसा आनी तेजो वास हे लोकांक जाता आनी ताका त्रास जाता, ह्या संदर्भांत तेणी सगळ्या कडेन वेवस्थीत रित्या बरोवन तेंच्यांनी कंप्लेंट हांगा मोले पंचायतीन केल्ली आसा. मोले पंचायती सरपंचा कडेन जेन्ना आमी उलयले, सरपंचान सांगलें 7 तारखेक आमी ह्या संदर्भांत मिटींग दवरिल्ले, तेकाय आपयतले आनी गांवच्या लोकांकूय आपयतले म्हणून. पूण हेज्यान पयलीं गांवच्या लोकां वांगडा तेजी खुबश्यो मिटींग जाल्यो पयलीं 2023 तेन्ना तेणी बरोवन दिल्लें की बारीक सुद्दां वास तुमकां घरान कोणी कंप्लेंट केली वास येता म्हणून कळ्ळी जाल्यार आपूण तो हांगासरली हे प्लांट जो आसा तो शिफ्ट करता म्हणून सांगलेलें. पूण आतां 1 वर्स जावन 3 म्हयने जाल्ले आसा, तेका कंप्लेंट वास येता म्हणून कितल्या फावटी सांगलें आपूण तो कांयच करिना. तेन्ना हेजी दखल सरकारान घेवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. कोलवाडे हावसिंग बोर्डात हळणकर एड्युकेशन सोसायटी कुशीक आशिल्ल्या बांदकाम सुवातेर 1.8 लाख इतल्या मोलाची 400 लोखणाच्यो बार्स चोरपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हातूंत स्क्रॅप यार्ड मालका सयत 4 व्यक्तींचो आस्पाव आसा. ह्या संदर्भात घुसपिल्ल्यांक कोलवा पुलिशेन अटक करून चोरिल्ल्यो वस्तू जप्त केल्यात. आरोपींक म्हापशा JMFC कोर्टात 3 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. जेन्ना पळय आमी 7 येयले हांगा आनी तेच्या उपरांत आमचो स्टाफ एक 9 सुमार जो ग्रावंडार येयलो फाटल्यान पळोवपाक, लागून तो माती हाडपाक म्हणून गेल्लो आमी घालपाक. ती पळोवपाक वच जाल्यार तेजें लक्ष रोडाच्या फुडें पडलें मातशें. सो बेश्टें रोड पळोवंक गेल्लो तो जागा कितें आहा ती पळयताले. फाटले रोड आसले ते आमचे कोणीन येल्ले कट करून. सो तेणी रोखडेच येवन आमच्या स्कुलाच्या स्टाफाक इन्फॉर्म केलें आनी मागीर स्टाफान कॉल करून सांगलें अशें हें आहा म्हणून आमचे सोसायटी आहा स्कुलाची. तेका मागीर तेंच्यांनी कंप्लेंट केली, पयलें येवन इन्वेस्टिगेशन केलें पयलें आनी मागीर पुलिसांक कळयलें. आयज सकाळीं तांकां 4 जाणांक म्हापसा स्क्रॅप यार्ड आहा पळय तांकां 4 जाणांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्या आनी ते आतां पुलिसाचे कस्टडीन आहा. ते हळणकर इन्स्टिट्यूशन जे आसा त्याच्या कुशीक एक कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी ते कन्स्ट्रक्शन सायटी वयले जे फावंडेशनाक यूज करपी जे आयर्न रॉड्स जे आसा ते सद्या ह्या जाग्या वयले चोरयेक गेल्लेची खबर सद्या समोर येयल्ली आसा. जेन्ना ह्या जाग्या वयलो ह्या कन्स्ट्रक्शन सायटी वयलो जो सुपरवायझर जो इंचार्ज आशिल्लो तेन्ना अकस्मात हांगासर पळोवपा खातीर येयलो तेन्ना ताका अशें कळोन येयलें की ह्या जाग्या वयले जे आयर्न रॉड जे आसा ते कमीत कमी 25 mm ते 18 mm 12 mm जी रॉड आसा जेची किंमत आसा टोटल 2 लाख आनी कमीत कमी हांगासरले जे 400हून चड जे आयर्न बार्स आसात ते सध्या चोरयेक गेल्ले आसात. जेन्ना ही कागाळ ह्या इंचार्जान जेन्ना कोलवाळे पुलीस स्टेशनार केली तेन्ना कोलवाळे पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान तेंच्यांनी ताबडतोब एक्शन घेतली आनी जे काही चोरटे जे आसात तेंच्यांनी सध्या आपल्या ताब्यात घेतलेले आसा. तांकां आयज JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां 3 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेवपाक पेडण्यां सावन पणजे मेरेन टिंटेड SUV गाडयेन आयिल्ल्यान बोवाळ जालो. गाडयेचे आरशे काळे करून चलोवप्यांक पुलीस दंड दिता. मात पेडण्यां सावन पणजे मेरेन येवपी आमदाराक एकूय पुलिसान कित्याक अडवना असो प्रस्न सामान्याच्या मनान उप्रासपाक लागला.
सरकाराच्या नेमांक फकत सामान्य मनशानूच पाळो दिवचो काय कितें ह्या विशीं आमदार प्रवीण आलेकराक विचारलें तेन्ना ताचे कडेन कांयच जाप नाशिल्ली. बिरेस्तारान नाणूस उसगांवां मेल्ल्या अवस्थेत बिबटो सापडलो. बिबट्याक फास लागून मरण आयिल्ल्याचो दावो राना अधिकाऱ्यांनी केला. ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक